जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाच्या संदर्भात शिवोली मतदारसंघात 2 जिल्हा पंचायत सीट येता। तातूंत शिवोली सिटान आमकां एक हिवी मतदारसंघाची कामुर्ली पंचायत आमकां येता, शिवोलीक येता। अशें शिवोली आनी अंजुना अशे दोनूय कॅन्डिडेटांनी आपली नॉमिनेशनां हांगासर फायल केल्ली आहा। आमकां दुसरे सायडीचे आमचे कार्यकर्ते आहा, आमकां पूर्ण विश्वास आहा अंजुनचो सीट फाटले 4 टर्म्स आमी कंटिन्युअस जिखलेलो आहा। शिवोलचो सीट सतीश बाय माझी जिल्हा पंचायत आहा। आमकां विश्वास आहा की येणारे इलेक्शन आहा पळय थंय दोनूय इलेक्शन आमचे भरघोस मतांनी दोनूय सीट आमी जिखतले। भारतीय जनता पार्टीन तसेच माजी मंत्री भाई दयानंद मांद्रेकर तसेच भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी माझे जो विश्वास दवरून परत एकदा म्हाका तिकीट दिल्याबद्दल धन्यवाद। आणि 5 वर्साच्या काळात हांवें जी कितें निधी मेळटात जिल्हा पंचायतीसून ते निधीसून बरीचशी कामां केल्ली आसा। म्हजें नांव निहारिका नारायण मांद्रेकर, अंजुना जिल्हा पंचायतीक आज नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा। भारतीय जनता पार्टीन म्हाका ही संदी दिल्ली आसा त्या बद्दल हांव तेंचे आभारी आसा। हांव कार्यकर्त्यांच्या बळार ही निवडणूक जिखतले अशी म्हाका आशा आसा। शिवोली मतदारसंघ हे अंजुना आणि शिवोली हे दोनूय आमी सीट जिखतले आणि ह्याच्या पयलीं लास्ट टायम आमी दोनूय सीट जिखलेले आहा आणि आमच्या संबंध कार्यकर्त्याच्या बळाचेर हे दोनूय सीट आमी जिखतले आणि भारतीय जनता पार्टीचो जो विजय करतलो आणि त्याचो पूर्ण पाठिंबा हे सगळे दयानंद मांद्रेकरांक गावतले। हे जे आयज कार्यकर्ते सगळे आहा पळय तांकां खबर आहा हे दोनूय आमच्यो